बेरेस्तारा मंत्री दिगंबर कामत आणि भारत सरकाराच्या कन्झ्युमर अफेअर्स खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान 25 ऑक्टोबराक जावपी फर्स्ट नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 2025 हाचेर म्हायती दिली। मजगती हांव 30 ते 35 वर्सां राजकारणात सक्रिय आसा। दामबाब आणि मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक म्हाज्या आड एकठांय आयले तरी हाचो म्हजेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मंत्री दिगंबर कामतीन पत्रकार परिशदेंत सांगलें। बेरेस्तारा मंत्री दिगंबर कामत आणि भारत सरकाराच्या कन्झ्युमर अफेअर्स खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान 25 ऑक्टोबराक जावपी फर्स्ट नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 2025 या कार्यावळीविशीं पत्रकार परिशद घेवन पुराय म्हायती दिली। या कार्यावळीक पुराय भारतातले अधिकारी हजर आसतले। पुराय भारतात रॅशनलायझेशन करप हो या परिशदेचो मुखेल हेत आसा। Concept of holding this conference is, as you all know, our Prime Minister dreams of rationalizing everything across the country. I mean, you have ration cards being rationalized. You have lots of things being rationalized. One of the effort is that to bring all the controllers together and rationalize all the regulations. See where rules are to be amended, bring it in conformity with all the states. All the states follow the same procedure, and that is the main purpose of bringing together. Second is using digitization, as you know, Prime Minister's beloved subject has been digitized. Today, digitization has opened new avenues for all the. We have seen during Corona time what digitization and how digitization helped us all. Similarly, use of digitization in the legal metrology department, bringing transparency in legal metrology department. So lots of things are going to be deliberated. There will be some keynote speakers who will give their experts comments on all this. And this is a golden opportunity for the state of Goa also to understand what is happening in other states. PWD मंत्री दिगंबर कामत हाणें आपल्या राजकीय भूमिकेक आव्हान दिवपाविशीं खंयचीय अफवा न्हयकारली आनी आपलो दीर्घ अणभव आनी लोकांचो तेंको आपणाक आसा अशें सांगलें। हांव 30-35 वर्सां राजकारणात सक्रिय आसा। दामबाब आनी मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक म्हज्या आड एकठांय आयले तरी ताचो म्हजेर परिणाम जावचो ना अशेंय दिगंबर कामतीन आत्मविश्वासान सांगलें। विजय मनोज फडणवीस सगळे एकटे आयले बीजेपी फरक पडटलो बीजेपी मनोज परब गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस एक झालेले आसा तुमच्या लागींच्यान सर 35 वर्सां मडगांव शहरात उबो आसा। हांव उबो आसा तो दामबाबाच्या आशिर्वादाचेर। मडगांव ही दामबाबाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मडगांवकाराच्या आशिर्वादान हांव उबो। 100 जाण एकटे आयले आनी 50 जाण आयले म्हाका पर्सनली कांय फरक पडना। आता काल चीफ मिनिस्टरान सुंदर हातून आपल्या हातून सांगला पळय हे पळय म्हणटा नरकासुरा काबार करपा जाय। कोण नरकासूर हे पळय ही ताणी ठरवपा जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।